काल एक कंप्लेंट लॉन्च जाल्या 302 मर्डर केसीची, ज्या केसीन राजेश गांवकर हो 34 वर्साचो भुरगो ताणें आपल्या बापायक जो 65 इयर ओल्ड गणेश गांवकर हेचेर पारें मारली तकलेचेर आनी तितून तो GMCन एक्सपायर्ड जालो. हेच्या फाटल्यान कारण म्हणल्यार आतां जे आमी एविडन्सीस कलेक्ट करता तेच्या वयल्यान कळटा की तो बापाय कडेन झगडी करता, आपलें लग्न कर आपणाक चोरी घेता म्हणून. आनी काल तेणी ह्याच कारणा वयल्यान झगडी काडली आनी बापायक घराच्या भायर वच म्हणलें. तेन्ना बापूय भायर वचून बसलो कदेलीचेर, तेन्ना फाटल्यान येवन तेणी वार केलो आनी तितून तो एक्सपायर्ड जालो. सो आमी एक्युजाक अरेस्ट केल्या आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू. रिमांड मारला सर. रिमांड आयज प्रोड्यूस करतले तेका. सो फॅमिली बॅकग्राऊंड कसो कितें तेगेलो, कोण आनी फॅमिली मेंबर? बॅकग्राऊंड म्हणल्यार तेका एक भयण आहा, ती विडो आहा आनी ती तिचें घर थंयच लागींच. तीच हांकां दोगांक पळयताली, जेवण बेगीन दिवप, रांदप बीन तीच करताली.